फ्लोरिंग ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हेजे क्लिनिंगाक 24,38,000 रुपया जाल्या. 2 क्लिनिंग, ओपनिंग सेरेमनी आनी क्लोजिंग सेरेमनी. तर टोटल कॉस्ट ते बांदपाकच 22 लाख रुपया खर्च जाल्या, पूण क्लिनिंगाक 24 लाख. कला अकादमीची फ्लोर क्लिनिंग 35,43,000. त्या शिवाय थोडे कडेन इंटरनल मेंटेनन्स आनी डेकोरेशन रिपेर्स ऑफ सम फर्निचर हेजे 1,61,49,000. हेजी सगळी डिटेल चौकशी करपाची आमी मागणी केल्या, कारण हो गोंयच्या जनतेचो पयसो असोच वचपा जायना. नागजर फोंड्या मतदारसंघात नागजर म्हणून एक गांव आसा, वाडो आसा, थंय 70 लाखांची रिटेनिंग वॉल बांदल्या. बिलां पास जाल्या, सगळें पास जाल्या, पूण थंय वचत जाल्यार रिटेनिंग वॉल ना. अश्योच मडकय मतदारसंघात कितल्योश्योच रिटेनिंग वॉल बांदल्या म्हणून आसा, पण एक्झिस्टन्स थंय ना. चर्चा खूब जावपाक लागल्या आतां शिरोड्या मतदारसंघात. सिंहाच्या कातडे पांगरून एक लांडगो भितर सरला अशें म्हणून मोठी चर्चा जाता, आनीक लोक तसो प्रचारूय करता. आनी ह्या लांडग्या पासून सगळ्यांनी सावध रावचें आनी शिरोडा मतदारसंघात योग्य उमेदवाराक, म्हणजे तुमकां योग्य उमेदवार थंय जर सिच्युएशन पळयत जाल्यार भाजपच दिसता. सुभाष शिरोडकार, तुमी योग्य उमेदवाराक मतदान करचें. विधानसभा पोटवेंचणुकेक म्हापशा आनी लोकसभेक उगड काँग्रेसी वांगडा मोगो आसा आनी मांद्र्या शिरोड्या सेटींग मांद्र्या बाबी बाक्कार आनी शिरोड्या महादेव नायकाक खंय काँग्रेसीन फसयले. लोकसभा नॉर्थ आनी सावथ काँग्रेसीक सपोर्ट करता, म्हापसा काँग्रेसीक सपोर्ट करता, मांद्र्या इंडिपेंडंट मनशाक सपोर्ट करता. हेजो अर्थ कितें? एक तर काँग्रेस स्वता महादेव नायकाक शिरोड्या आनी बाबी बाक्कराक मांद्रे सोंपयता. तेंचें जर इंटरनल सेटींग जावन ते अशें वागले जाल्यार म्हाजें आव्हान आसा सगळ्या जनतेक की तुमी विचार करूनच मतदान करा. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.